मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. सरकार उठला गोंय काबार करपाक. युनिटी मॉलाचो चल्ला व्हड विशय. सरकार आसा सुशेगाद. युनिटी मॉलाच्या जावपी महाआंदोलनाक काँग्रेसीचो पुराय तेंको. काँग्रेसीन पत्रकार परिशदेंत दिलें उतर. बेतूल ओएनजीसीत चलपी एनर्जी विकाक लागून येरादारीत व्हड कोयंडी. लोकांक कामाक वचपाक आनी भुरग्यांक स्कुलाक वचपाक बरोच बोवाळ. लोकांनी बरीच उक्तायली तिडक. लोकांक संवय जायनासतना पे पार्किंग चालू केल्ल्यान बोवाळ निर्माण. वास्को नूतनीकरण जायना तो मेरेन पे पार्किंग चालू केल्यार लोकांक त्रास. दाबोळेच्या आमदाराचे मत. पे पार्किंगाचो विचार सध्या केलो स्थगीत. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकार गोंय काबार करपाक उठला. युनिटी मॉलाचो व्हड विशय चल्ला जाल्यार सरकार सुशेगाद आसा. बायलांक कांयच सेफ्टी ना. सरकाराक आमी जागोवपाक जाय जाल्यार सरकारान सत्ता सोडची. युनिटी मॉलाच्या जावपी महाआंदोलनाक काँग्रेसीचो पुराय तेंको आसा. गोंय प्रदेश बायला काँग्रेसीची अध्यक्ष डॉक्टर प्रतीक्षा खलपान पत्रकार परिशदेंत सांगलें. गोंय भाजप सरकार गोंया खातीर वावुरता काय दिल्ली खातीर खबर ना. गोंयांत साबार मुद्दे आसात जाचेर सरकार कांयच दखल घेना. बायलांक राजकारणांत बरोबरीची भागीदारी जाय. बायलांच्या सुरक्षतायेचो हुस्को उक्तायत काँग्रेसीन भाजपाक बरेच उजरावन काडले. बहुत हम दुखी हैं कि ये गोवा ऐसा नहीं है जिसकी कल्पना हम करते थे. 14 साल में 140 साल पूरा पीछे धकेल दिया गया गोवा के विकास कार्यों को. चाहे आप रोजगार की बात करें, इंडिया में टॉप पर चल रहा है क्योंकि 8% बेरोजगारी यहाँ पर है. ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं. पूरा भू माफिया जो है उसके हाथों बेचा जा रहा है पूरे गोवा को. पर्यावरण की तो कोई है ही नहीं. कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे हैं. जंगलों को, जल जंगल जमीन को भू माफियाओं के हाथ बेचा जा रहा है. महिला सुरक्षा इतनी खराब हो गई है कि पर्यटकों की तो क्या बात करें, जो गोवन महिलाएं हैं उनको भी रात को जाने के लिए डर लगता है कि हम सेफली हैं नहीं हैं. ड्रग्स जो है ये 240 हर महीने पकड़ा जा रहा है. तो इसको गोवा की जो खूबसूरती थी, गोवा जो शांति प्रिय जगह थी, उसको ड्रग्स माफियाओं के हाथ में, भू माफियाओं के हाथ में, कसीनो माफियाओं के हाथ में. कहाँ 1 और 2 कसीनो होते थे, अभी कसीनो में हर तरीके की आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं. रूसी सीरियल किलर का, रशियन सीरियल किलर का आपको पता ही है. कैसे इस सरकार की नाक के नीचे ऑब्वियसली आप एक को ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे तभी कोई सीरियल किलिंग आगे कर पाता है. प्रशासन का, पुलिस का भय अपराधियों में बिल्कुल खत्म हो चुका है. आणि जे गोवन टुरिझम बरे जावंक जाय, आमची बायोडायवर्सिटी, आमचे वॉटरफॉल, आमचे समुद्र किनारे बऱ्या भशेन प्रमोट जावंक जाय. ते सरकार खबर आसा तुमकां रियल इस्टेट जाला, रियल इस्टेट एजंट जाला आणि आता ते मॉल बांदपाचे तेंचो प्रकल्प चालू आसा. म्हणजे म्हाका दिसता सरकारान आपल्यो प्रायोरिटीजच सरकाराक खबर ना. सीएमाक खबर ना की आपूण सरकार चलोवपाक होम मिनिस्ट्री त्यांच्याकडे आसा. त्यांच्यानी लॉ अँड ऑर्डर प्रोटेक्ट करूंक जाय. हांगची जमिनी, हांगचे बीच, हांगचे धबधबे, हांगचे लेक राखूंक जाय. ते सोडून ते फक्त कमिशनां घेता आणि अशे कोणाक जाय तांकां आधार कार्ड करून दिता. ते फक्त कमिशनां घेता आणि रियल इस्टेटाचे हांगा मॉल टाईप प्रोजेक्ट बांधता. मॉल बांधपाचे काम सरकाराचे. 30 तारखेर आमी एक्चुअली तेंचो आता मदीं आमची महिला खुबशी भितर पार्टिसिपेट जाल्ली आसा. हांवेनूय पर्सनल विजीट त्या दिसा 27 तारखेर त्यांच्या बरोबर हांव थंय मोर्चाक बसलेले. सर्वे चालू असलेलो. थंय आसून बसून आमी तांकां आमचो फुल सपोर्ट दाखयल्लो आसा. आणि 27वा दीस असलो त्यांचा त्या दिसा मोर्चेचो. आणि हांवेन माझे 2 हेच्या पयलीं बायट दिल्ले आसा की सरकार कितें मिस्टेक करता थंय चिंबेल जेन्ना येदे व्हडले प्रोजेक्ट हाडटा. तुमकां सांगता हे एक म्हाका आय फील देर इज अ बिग फाऊल प्ले इन दिस एंटायर प्रोजेक्ट ऑफ युनिटी मॉल अँड प्रशासन स्तंभ. पहिली म्हणजे सरकारान मॉल बांधपाचे काम हे सरकाराचे न्हू. सेकंडली थंय कितलीशी लाख जमीन, स्क्वेअर मीटर जमीन आसा तितुल्ले फक्त 500 म्हाका दिसता अराउंड 1000 स्क्वेअर मीटर और सम 1500 एकर आय थिंक दे आर युजिंग फॉर द मॉल. त्याच्या बाजूची जमीन ते कितें करतले त्यांच्यानी प्लॅन सांगलेलो आसा. मॉल बांधला ते सायडीक सगळे रियल इस्टेट
कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करून हे विकपाचे आसा आणि सांगूय ना आता जशें हांगा थंय सगळीकडे मोपा विकली जागा आणि ती कसिनो सिटी करता तशें हांगा गोंयचे लास वेगस करूंक सोदतात ते सी विथ कसिनो ड्रग्स प्रॉस्टिट्यूशन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कसिनो सो जशे कसिनोज हांगा स्टार्ट केले तशेंच सगळीकडे तेंची स्टार्ट करपाची इच्छा आसतली सो आमचे पुरायपणे गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसीचे हे जे प्रोटेस्ट चालू आसा हंगर स्ट्रायक चालू आसा तेका आमचो पूर्णपणे पाठिंबो आसा आणि आम्ही 30 तारखेर सुद्धा महिला काँग्रेस या नात्यान थंय वचून सहभागी जातली त्या प्रोटेस्टान गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, गौतमी गांवकर आनी मुझेफ शेख. दिवचल मार्केट वाठारांत पार्किंगेच्या व्हड समस्येक तोंड दिवचें पडटा. जंक्शनार साबार अपघात जाल्यात. मुखेल बाजार आशिल्ल्यान असल्या घडणुकांनी भर वाडत आसा. सुवातेर वन वेचो बोर्ड लावनूय लोकांची दादागिरी चल्ल्या. एक ट्रॅफिक पोलीस तरी दवरात म्हणून लोकांची मागणी आशिल्ली. या मागणेचेर आड नदर केल्ल्याचे दिसून येता. पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट. आमी जे फाटल्यान पळयता ते जंक्शन दिवचल मार्केटांतले थंयसर खुबशे ॲक्सिडंट जाल्लेले आसा. फाटीत एक ॲक्सिडंट जालो तातूंत एका बायल जखमी जाल्ली पूण खुबश्या वेळार आमी सांगून सुद्दां हांगासर कांयच कारवाय जायना. म्युनिसिपालिटी तशेंच जे PWD डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी ती कारवाय हांगा करपाक जाय पूण तशें जायनासतना हे जंक्शन जे आसा ते तशेंच आसा. हांगाचे जे थळावे लोक आसा तांच्यांनी खुबश्या वेळार मागणी केल्ली की हांगासर जे हे आसा कंपाउंड वॉल आसा ती बारीक करपाक जाय आनी थोडो तेजो पार्ट जो आसा तो मोडून सारके लोकांक दिसता तशें करपाक जाय पूण अजून पर्यंत कांय जावंक ना. हांगा खुबश्या वेळार ॲक्सिडंट जाल्या आनी लोकांची मागणी आसा की हांगातलें हे जंक्शन आसा ते सुरक्षीत अशें करपाक जाय पूण हांगासून अशें दिसता की हांगा नो एंट्रीचो बोर्ड आसा पूण तेचें पालन अशें कोणूच करिना. कित्याक तर खुबशे जे यंगस्टर आसा जे भुरगे गाडयो चलयतात व्हडले हाय एंड बायक्स चलयतात ते खुबश्या वेळार हांगासून फास्ट वतात आनी तेंचें लक्ष खंयच आसना. अशेंच करून हांगासर खुबशे ॲक्सिडंट जाल्ले आनी जे गाडयो येतात त्यो लोकांक दिसना. खंयच्या खंय पार्किंग जाल्ल्या कारणान ही जे जागो आसा तो सामको डेंजरस असो जाल्लो आसा. त्या खातीर म्युनिसिपालिटीन हेजेर कारवाय करपाक जाय. खुबश्या वेळार लोकांनी मागणी केल्ली ह्या जंक्शनाचेर एक ट्रॅफिक पुलीस जाय पूण अजून पर्यंत ते जायना. थोडी मागणी जाल्या उपरांत 2-3 दीस अशें दवरतात ट्रॅफिक पुलीस पूण मागीर ते वतात. तशी कारवाय तेंची कंटिन्युअस अशी जायना. त्या खातीर हांगा जे जंक्शन आसा ते सामके सुरक्षीत करपा खातीर जे लोकांची मागणी आसा ती ट्रॅफिक पुलीस तशेंच म्युनिसिपालिटीन मान्य करपाक जाय. आमी आतां कितें केल्लें आसा आमी ट्रॅफिकाकूय लोकांक सांगलेलें आसा आनी आमी परत लोकांक सांगे आसात की तुमी कायद्याचें पालन करा म्हणून. म्हणजेच कितें कायद्याचें पालन केलें आपूण जर वेवस्थीत रावलो काय सगळें बरें जाता. दुसरें आमचें पे पार्किंग जें आसा तें कितें जालें की पयलींचे जे GSR रेट कमी आसले म्हणून कोणूच ते टेंडर घालपाक तयार नासलो म्हणून ते 2 फावटी करचें पडटा. तशें आमकां हांवें 2 फावटी करचें म्हणून आमचो टायम वयता ते टेंडरींग करपाक. आतां 3ऱ्या फावटी तेजे GSR रेट जे वाडोवन आमचें टेंडरींग जातलें आनी मागीर तेजेर काम जातलें. तशेंच दुसरें आमकां हो आमचो तेकोन जागो आसा मार्केटाक तेकोन तेजें लास्ट टप्प्यान काम चालू आसा. काय तो जागो पयशे आमचे कडेन नगरपालिके कडेन आसा ते फक्त तेंच्यांनी एक लेटर येयलें काय तो जागो आमी आमच्या नांवार जातलो काय आमी मागीर थंय जी सुडा कडल्यान पार्किंग प्रकल्प आसा तो बरो करून घेतले. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आनी मुझेफ शेख. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बेतूल ONGC चलपी एनर्जी विकाक लागून NH-17 वयली येरादारी आडयल्या. हाका लागून वाठारांत येरादारीत व्हड कोयंडी जाल्या. लोकांक कामाक आनी भुरग्यांक स्कुलाक वचपाक बरोच कळाव जालो. ते भायर ॲम्ब्युलन्सय अडकून पडल्यो. योग्य रितीन हाची वेवस्था जावंक नाशिल्ल्यान हो दुश्परिणाम जाल्ले स्पश्ट जाला. लोकांनी तिडक उक्तायल्या. अशी प्रॉब्लेम फेस करूंक पडला की एकान एक गाडी ह्या रस्त्या वयल्यान धांवता. ह्यो नॅशनलायज 17 आसा वो 4 ते 5 मिटर आनीक तितू भितर ह्यो ज्यो गाडी आसात तुमी पळयात कितली गाडी ज्यो. आज 1 लाख लोक ह्या ONGC जो हेचो एनर्जी वीक आसा ह्या एनर्जी विका लोक जावपाचे आसा. आनी आज पळयात ते एनर्जी विका रातची पावता काय कितें म्हूण देव जाणा. हांगा लोकांक लग्नां वचपाची लग्न चुकले कडेन आसात. थोड्यांक हांगा मरणां आसली ते मरणां भेंडवाली चुकले फोटोग्राफर चुकलो तांकां व्हरपा मेळना इतले ट्रॅफिक जाम जाले कडेन आसा. 7 आज फ्रॉम 7 o'clock onwards
हे ट्राफीक पळय जाम जाला न्हू नायदर भुरग्यांक इस्कॉला वचोन टायम फेल जाली टिचर फेल जाल्यो सगळे वत दिसा फेल कोणाक मोर ना फंक्शनाक तरी आतां तूं सांग आतां हे ट्राफिका लागून आतां जाता कितें फॉर एग्जाम्पल आतां मुठाय ट्युरिस्ट म्हणटा ट्युरिस्ट ते रॉंग थ्रू जाय हे कोण संबंद तरी आसा आमचे पुलीस पळय मॅनेजमेंट कोताय अरेंजमेंट करून तांकां साडी घाताय जाल्यार तूं सांग आतां हेमी केसला तेंगेलो मॅनेजमेंट ना जरी तो तरी मॅनेजमेंट आहलो जाल्यार एक आयज प्रॉब्लेम आहा जाल्यार भुरग्यांक हॉलिडे दिवपाची इस्ताचे जाल्यार ते बंद जाता आहले साऊथ गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा म्हण असले इव्हेंट करपाक आज पयलीं जाल्यार लोकांक सगळे स्कुला भुरग्यांक त्रास आमची भुरगीं सकाळी स्कुला लायन लागले ट्रॅफिक जॅम एसन ते रोड क्रॉस करपा जायना इतले ट्रॅफिक पूण हे ऑर्गनायज सारकें ना आनी म्हाका दिसता हो इव्हेंट हो आम गोंयकारांक फायदो ना हे लोकल्सांक हे हांव नको कसले एनर्जी हे सगळे त्रास आमचे गोंयकारांक आनी लोकलां जातात 100% लोकलांक त्रास आज कितें तूं आज मन्ना बिसा वचपाक त्रास जाले कोणाक इगोर्जी वचप कोणाक देवळां वचपाक असले आज स्कॉलाक आज लेट पावले हे आनी 3 दिसा हांव नको कशें हे सरकार हे सांबाळटा प्लॅनिंग ना 100% प्लॅनिंग ना कित्याक म्हाका दिसता लोकल बॉडीजूय तांकांय इन्फॉर्म केल्या कित्याक हे प्लॅनिंग हे लोकल बॉडीजांक इन्फॉर्म पंच जावं सरपंचाक सगळ्यांक इन्फॉर्म करूंक जाय म्हाका इन्विटेशन मेळना पूण हो इश्यू जे ट्रॅफिकाचो आमकां लागता तो चिंचिणी सन वेल्ली टू बेतूल वयता हांवें फाटीं असेंब्ली पासून हाडलो हिंग ट्रॅफिक जॅम जाता आमकां पासून घरांतून भायर सरपाक टायम वयता कंटिन्युअस हिंगा व्हेकल पास जाता आनी पुलीस धाड म्हणलें आतां इन्स्पेक्शन कर म्हणलें आनी आमी ते 0 आराक उलयले कॉलिंग एटेन्शन घायलो आहलोली तेजेरूय आमी उलयल्ले कित्याक हिंगा मॅक्झिमम आतां एक्सिडेंट जाता आतां कुंभियाभाट जावं बाराळी जावं हो लोक सफर जाता म्हणून सांगलोलें आनी आयज तेंगे एनर्जी वीक आयज स्टार्ट जाल्लो आनी आयज आख्खें ट्रॅफिक जॅम जालें एशी जाल्लें ना कुंकळ्ळी सायडीनूय जॅम जाल्लें हांगा आनी भुरग्यांक लास्ट टायमूय अशे इश्यू जाल्ले भुरग्यांक लेट पावपाचें तांकां इन्फॉर्मेशन आसना सो त्रास जाता हिंगा पूण हे आतां इतलो व्हडलो प्रोग्राम करता आसतना इतलो इव्हेंट करता आसतना हेंय प्लॅन करपाक जाय ट्रॅफिक खंयचे सायडीन वयतलें ते मॅनेजमेंट सारकें जावपाक जाय आतां हांव एक मोरना कंडोलन्स विजीट करपाक गेल्लो आमी आंबेली तेंगे तो कॅमेरामॅन बी तेंगे येवपा आहले तेंगे फिंड्रोला येवपा आहले आख्या थिंग जॅम जावन आहले लोक फिंड्रोला येवपाक थिंग पावलो न्हय आनी तेंगे बॉडीचो चर्चीन लेट पावली आतां पळय 10 o'clock थिंग हें आहलोले फिंड्रोला आहलोलो सगळें डिले जालें आनी इस्कॉला भुरग्यांक कितें प्रॉब्लेम इस्कॉला भुरग्यांकूय तशें जालें न्हू ट्रॅफिकान उरले टायम आतां प्रोग्राम आहा म्हूण जाणा आहले कितलो लोक येतलो ते सगळें जाणा आहले न्हू हें प्लॅनिंग जावपाक जाय प्लॅन काय ना प्लॅन सारकें जालें ना तेजें तुमी जाणा तो रोड खंयच्यानी आहाय ते 2 सायड आहाय कुंकळ्ळी सायड आनी आमचे वेल्डी सायड वेल्डी सायडीन पासून वयता जाल्यार 2 आहाय एक थोडे घंटो सायड वचपा जाता एक भायर आमचे कुंभियाभाट ते सायडीन वचपा जाता ह्या दोनूय सायडीन रोड सामके नॅरो आहाय आनी लोक गुगल मारता आनी वयता आनी ते बस मात प्रॉब्लेम जाता आमचे रेंट कार आहाय त्यो ते गुगल मारता तेच वयता आनी ते आनी रुलान कांयच फॉलो करनाय ते स्पीड आनी चोयनाय गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक. लोकांक संवय जायनासतना पे पार्किंग चालू केल्ल्यान बोवाळ निर्माण जावपाक लागलो. तशेंच वास्को नूतनीकरण जायना तो मेरेन पार्किंग चालू केल्यार लोकांक त्रास जातलो अशें दाबोळीच्या आमदारान मत मांडलें. ह्या कारणाक नदरेक दवरून पे पार्किंगाचो विचार सद्याक स्थगीत केला अशें नगराध्यक्षान माहिती दिली. नेक्स्ट विका भितर आमदारांचे ब्युटिफिकेशन वर्क चालू जातले टोटल स्वतंत्र पद आसा ताचो ब्युटिफाय जातले पूण खंय तरी गाडयो पार्क करपाक प्रॉब्लेम जातलो पूण तेणी लेटर केला खंय तरी हे मातशें होल्ड करून जशें आमची कामां ब्युटिफिकेशन काम वास्को तयार जातले मागीर तुमचो तो कॅरी फॉर्ड तुमी तुमचो कितें आहा तो पे पार्किंग तो तुमी सुरवात करूंक शकता. पूण आमचें कितें जालें एका आमी ह्या प्रोसिजर आमी 2 वर्सां काडले कित्याक खंय तरी आमकां जाय आसलें वास्को शहर हो एक बरो हें आसलेलो पोर्तुगीज टायमाचेर एक वेल डिजायन आसलेलो म्हणून आमी खंय तरी लोक खंयची पार्क खंय करतले म्हणून आमी एक स्टार्ट केल्लेली. पूण आतां जशें लेटर आमकां मिनिस्टरान केला जेन्ना ब्युटिफिकेशन जातलें काम जाल्यार लोकांक गाडयो पार्क करपाक त्रास जातलो म्हणून खंय तरी मातसो होल्ड दवरा. जशें ब्युटिफिकेशन काम जातकूच तुमी तुमची कावन्सील मिटींग घेवन तुमी खंयचे पे पार्किंग करतले तशें तुमी एरियाक बसून लोकांक हें करून तुमी सुरू करा. If you do the pay parking now,
it will become infectious. No contractor will be able to collect the fees because beautification works are going to start shortly. Once the beautification work starts, this will take almost, I think, a year, roughly about a year or little less than that maybe. But ते काम चालू असताना पे पार्किंग कशें करपा जाता आनी ते झोन आहा ते सारखे डिमार्केट करपा जाय नाजाल्यार वास्कोकारांक त्रास जातले. माझे कॉन्स्टिट्युएन्सी कशें लागता दाबोलकार सगळे वास्को जेन्ना वयता ते पार्किंग करता सडनली आतां दे आर नॉट यूज टू इट. दे शूड फर्स्ट पब्लिसायज इट ऑल्सो. सडनली दे आस्किंग पार्किंग फीज आनी केस्तांव जायत आसा. आमकां ही केस्तांवय जाल्ली नाका. वी डोंट वॉन्ट कन्फ्युजन बिटवीन मोटरिस्ट और मोटरसायकलिस्ट फॉर पे पार्किंग. And as against the beautification works which are being carried out at the moment, you just cannot have implement this pay parking. So put it on hold for the moment, and then we can think of it afterwards when it is beautified, when zones are clearly demarcated with clear markings and with clear signs. Only then it can be implemented. गोवा 365 खातीर हिरू महाले आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव प्रणयोकार पळया फुडल्यो खबरो. दुसरी वैद्य फॅमिली कप 2026 फुटबॉल सर्तीत काणकोणा स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबान उगवे रायझिंग क्लबाक 2-1 अशा गोरांनी हारयलो. कुंकळे संघटनेन ऑल गोवा इंटर विलेज फुटबॉल सर्त घडोवन हाडिल्ली. ही सर्त कुंकळे खेळामळार रंगली. काणकोण एससीन उगवे रायझिंग क्लबाक 2-1 अशा फरकांनी हारावन जैत निश्चित केलें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. पुराय गोंयांत सुके हवामान तिगून उरला. गेल्या 24 वरांत पावसाची नोंद जावंक ना. तापमानात कांय प्रमाणात बदल जावपाची शक्यताय आसा. सकाळी आनी सांजे धुकें पडटलें. फुडले 7 दीस गोंयांत सुके हवामान कायम उरपाची शक्यताय आसा. सकाळी कांय वाठारांनी धुकें पडपाची शक्यताय आसा. दिसाचें तापमान 32 ते 34 डिग्री सेल्सियस मजगती उरपाची शक्यताय आसा. जाल्यार रातीच्या तापमानात बदल जावपाची शक्यताय आसा. हवामान विभागान कसलीच शिटकावणी दिवंक ना. गोंयभर सुके हवामान. तापमानात मातसो बदल. सकाळी धुक्याचो अणभव. बुधवारचे तापमान 34 ते 21 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस्सो.